नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनलांतू प्रसार जावचे योगक्षेम कार्यक्रमाचे संचे एपिसोडाक हांव सर्वांक स्वागत करता. आयचे विशयू योगा अँड फूड फॉर डायजेशन म्हणल्यार कसं पुरा एक आहार घेतल्यारी कसं पुरा एक योगाभ्यास केल्यारी आमगेले जीर्णशक्ती आमी चड करूंक येता म्हणून आजी पळोवंक घेवया. आमगेल ओटो आसाची डॉक्टर विशाखा भट. डॉक्टर विशाखा योगाभ्यासा फुडें हांव दोन प्रश्न निमगुचे हांव इश्ट पावता. आमी खाल्लेले एक आहार लायक जावन जीर्ण जावका म्हूण सांगताची जाल्यार आजकाल जीर्णशक्ती ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाला ते कळलेक आनी कशी एक इंडायजेशन सूर जाता. सो डायजेशन म्हळ्यार आमी कसे खाण खातांची आमगेल तोंडांतू ते पार्टिकल सनसने जावन मागीर पोट्टा वचतसले. सो आमगेल डायजेशन तोंडांतू स्टार्ट जावका. ओके, ते आमगेल पोट्टा वचून जातरी ते सान जालेले पार्टिकल आनीकय ब्रेक डावन जावन रक्ता थ्रू आमगेल ब्लड स्ट्रिमा थ्रू आमगेल सेल्साक पुरा एनर्जी रीच जावचतसले. हाका डायजेशन म्हणचे. सो ह्या प्रोसेस केदन स्लो डावन जाता या ब्रेक डावन केदन उणी जाता वता जो स्लो जाता वता तेदन आमकां इंडायजेशन प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता. हाका मेन कारण आतां कशें ना म्हळ्यार ओवर इटींग आनी इटींग व्हेरी फास्ट म्हळ्यार विपरीत चड खावचें आनी खावचें कशें आसा आमी खाण मस्त फास्ट फास्ट खावचें समचाब्बन अशें फास्ट फास्ट खावचें तसलें. ह्या एक दोन मेन कारण म्हणून आतां ऑब्जर्व केलां. सो हांतू ओवर इटींगांतू कशें म्हळ्यार टायम टू टायम खावचें न्हय म्हळ्यार पोट्टा भूक जाल्यार तेन्ना खावचें न्हय. आमी बोर जाल्यार तेन्ना खावचें. जेव खाण दिसली कुडलें खावचें. कसं न्हय काम ना म्हूण खावचें. तशी पोट्टा भूक जायना अशें केदन वयर 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 खातांची ताका ओवर इटींग म्हणटांची. आमी खावची खाण कशें आसुका म्हळ्यार आमगेल मुक्काल स्पॉट भोरका आमगेल खाणान कालवा स्पॉट कसं खाली वरला तांतू वायू आसुका वार आसुका तेदन आमगेलें डायजेशन मस्त क्विक आनी फास्ट जाता. सो आत्तां तुमी लेखता तेंची आमगेल मुक्काल स्पॉट भरला म्हणून आमकां कशें कळटा म्हणून आमी सना एग्जाम्पल दिता. सांज चेरडांक आतां आमी खावयतना केदन खाण राबयतांची तांकां केदन डेंकी येतगी तेदन आमी खाण राबयतांची. हें आमकां एक सायन आमगेल पोट्टान दिवचें पुरो म्हणून. आमकां आतां डेंकी म्हळ्यार आतां होड्डांक आसेशना खाताना इता म्हळ्यार आमी तितली खाता आसनची ओवर ईट करता आसनची. आमी केदन मुक्काल वास आमगेल पोट भरता तेदन डेंकी येता तेदन आमी राबोवका. दॅट इज वन सायन टू स्टॉप द फूड. सो त्या तेदन आमकां कळटा ओके मुक्कालवास पोट आतां भरला पुरो म्हूण. तेदन कालवास वायू थंय आशिल्ली निमित्ते आमगेल डायजेशन कशें आसा क्विक एंड फास्ट जाता. ओके, नेक्स्ट वन कमिंग टू फास्ट खावचें तसलें. आतां आमी चाबून खायनांचे वडील सांगिल्लें म्हणजे आमगेल डायजेशन तोंडान स्टार्ट जावका. आमी फास्ट खाताना आमी फूड पार्टिकल कसो आसा सनसना जायना अशी पोट्टा भितर वचून पोट्टान चड त्राण घालका चड एनर्जी घालका कश्ट पावका. आमगेल पोट्टाक दांत ना म्हणटांची म्हळ्यार आमी आमगेल तोंडांतूच समज चाबून एटलिस्ट 15 to 20 टायम्स आमी चाबून तितलें आमगेलें फूड पार्टिकल आमी सान कोरून भितर वचुका आमगेलें सलायवा उठू मिक्स जावन भितर वचुका. सो ह्या दोनी मेन कारण. तांचे नंतर कोण पुरा स्मोक चड करतांची अल्कोहोल कन्जम्पशन कोणा पुरा चड आसा चॉकलेट्स कोण पुरा चड खातांची आनी टी कॉफी कोण पुरा चड पितांची हांकां इंडायजेशन प्रॉब्लेम मस्त वगी स्टार्ट जाता. आतां इंडायजेशन जातास म्हूण कशी कळटा कसं पुरा एक सिम्टम्स पळोव येता. सो केलो जनांक खाण खावन जातरी कम्फर्टेबल फील आसना लायक अनकम्फर्टेबल आसतांची कसं गी एक डुब्बा जालेली वरी पोट म्हणटांची आनी केलो जनांक ब्लोटींग म्हणून म्हणटांची ताका आनी केलो जनांक मस्त वार इशे आनी दूख इशे बर्निंग सेन्सेशन इशे. सो ह्या पुरा एक कॉन्स्टिपेशन केलो जनांक. सो ह्या पुरा एक सिम्टम्स तुमी पळोवच तसले. पुरा जनांक पुरा सिम्टम्स आसना एक सिम्टम्स आसता. केलो जना मस्त वायू चड जावचे गॅस बर्प जावन मस्त येवचे असं पुरा एक सिम्टम्स आसता. वय आतां तुमी वायू आनी कॉन्स्टिपेशन म्हणलें ताका कसं न्हय एक होम रेमेडी म्हूण कसं न्हय आस की वय. सो तुमी कॉन्स्टिपेशन म्हळ्यार तुमी 4 विशय उडगास दवरका. एक आमगेले फूल बॉडी क्लेन्स करचें तसलें. सेकंड वन आमगेले कसं न्हय फायबर रिच फूड खावका. थर्ड वन आमगेल बॉडी वेल हायड्रेटेड जावन आसुका. फोर्थ वन लॅक्सेटिव्ह. हांव ह्या पुरा एक्सप्लेन करता तुमकां.
आमगेल बॉडी क्लेन्स जावका म्हळ्यार आमगेले आव नॉर्मली फुल बॉडी डिटॉक्स म्हण आमी करयतांची ताका शंख प्रक्षालना म्हूण म्हणटांची हान तू कशें जाता म्हळ्यार आमगेल बॉडीन तू कसं पुरा नक्क जालेलो आसता आतां नॉर्मली कॉन्स्टिपेटेड म्हळ्यार कशें जाता लायक अंगा तुकून आमी कसं खावन आसतांची आमगेल अंगाक तंतू कसं पुरा नक्का जावका जाल्यार एनर्जी काणू कसं पुरा नक्का तें आमगेल अंग भायर घालूं ट्राय करता ते भायर घालचें म्हळ्यार तें कल्मश लायक इट्स लायक अ टॉक्सिन ते केदन भायर वचना अंगा भितरी आसता ते वापास ते ब्लड स्ट्रीमा थ्रू आमगेले पुरा सेल्स पावतना वी आर इनवायटींग डिसीजीस ओके इट कॅन बी डेडली लेटर ओके सो ताजे निमित्त ह्या फर्स्ट आमगेल अंगा तुकून भायर हाडचें इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिपेशन जातना एक आमगेले बावेल मुवमेंट आसयना आनीक एक जना बावेल मुवमेंट उण आसता म्हळ्यार दे कॅन पास मोशन बट इट इज नॉट कंप्लिटली गोईंग ओके ಸ್ವಲ್ಪ अशें वचून तांकां आनीकय भितरी आसता सो ह्या पुरा जाताना आमगे बॉडी तुकून त्या पुरा भायर हाडून एक पंत क्लेन्स करचें इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट या कॉन्स्टिपेशन आशिल्ले जेन्ना मात्र न्ही इवन एज अ प्रिवेंटीव एस्पेक्ट फॉर मेनी अदर डिसीजीस अँड ऑल्सो टू स्लो डावन एजींग म्हळ्यार प्राय चड जावचें उण लायक आमगेल यंग एंड एनर्जेटीक फील जावचें काय दीस इज अ व्हेरी गुड प्रॅक्टीस सो तुमी तुमगेल बॉडी फस्ट क्लेन्स करून घेवका सेकेंड वन फायबर रिच फूड म्हणल्यार ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫೈಬರ್ ರಿಚ್ ಆಸ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ವಾಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಮೆತ್ತೆ ಪಲ್ಯ या पुरा तुम्ही उपकरी आंबट पुरा कोरून खावेत ओके आणि फ्रुट्स ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಪಪಶ್ಪಳ आणि आम्ही नॉर्मली आंबो खाताना नॉर्मली सुमार जणांना पळयला साली खायनांचे आम्ही पल्प मात्र खातांची आंब्या सालींतू मस्त फायबर आसा ते केदन तुम्ही खातांचे तुमगे मोशन क्लियर जावन विदाउट एनी एफर्ट आराम से वता सो तुम्ही पुरा जण ताजे साले खावचे का अभ्यास करून घेयांचे ओके नेक्स्ट कमिंग टू वेल हायड्रेटेड बॉडी तुम्ही एटलीस्ट 8 to 10 हॉट ग्लासांत उद्दा एक दिसाक पिवका ओके उद्दा तुम्ही हुणशे उद्दा पिवेत थंड उद्दा नाही नॉर्मल उद्दा काही पिवेत हुणशे उद्दा काही पिवेत आणि अनेक एक उद्दा म्हणता नोडगा असायला सकाळी उठायला कुडले खाली पोटांत 2 to 3 ग्लास उद्दा पिवचे का अभ्यास करून घेया या तुम्ही अभ्यास करून गो टू द वॉशरूम या तुम्ही एटलीस्ट 3 months कंटिन्यूअस जावन करतना तुमगे बॉडीक एक हॅबिट अशें रुटीन अशें जाता हाजे निमित्त कॉन्स्टिपेशन तुमकां ओवरकम करूंक मस्त हेल्प जाता सुमार जणांक हांव ह्या सांगून आनी ऑफकोर्स ते फस्ट बॉडी डिटॉक्स म्हणलें केलो जणांक ते मस्त हेल्प जाला कॉन्स्टिपेशनांत आनी उद्दा पिवचे निमित्त आमकां कशें जाता म्हळ्यार 3 महिने नंतर तुमी उद्दा पिल्यार पुरो ऑटोमॅटिकली इट विल कॉल लायक वॉशरूम येवचे कॉल येता तुमकां सो इट इज दॅट क्विक अँड इफेक्टीव सो तुमी ह्या फॉलो करूंक लायक उद्दा पिवचे कोण जाल्यार फस्ट उठायल कुडले ह्या फॉलो करूंक सो लास्ट वन हांव लॅक्सेटीव म्हणलें कॉन्स्टिपेशन आशिल्ले जणांक ड्रग्स लॅक्सेटीव ड्रग्स दितांची ओके आमी नॅचरल जावन कसो कोरयता म्हळ्यार हनी कसो आसा हनी आमी अशी घेतल्यार जाता केलो जणांक हनी टेस्ट इश्ट जायना तांणी लेमन हनी ज्यूस म्हणून करून पिवेत हाजे निमित्त लेमन ॲक्ट्स एज अ लॅक्सेटीव सो तुमगेल कसं पुरा मोशन कोणा पुरा क्लियर जायना तांकां क्लियर जावच्याक हें हेल्प करता सकाळी पिवका कितें तुम्ही सकाळी पिल्लरी चांग तुमगेले उद्दा 2-3 ग्लास पिवन जातरी आफ्टर दॅट तुम्ही पिल्लरी चांग एनी पॉइंट ऑफ द डे ऑल्सो यू कॅन हॅव लेमन हनी वॉटर ओके आनी आतां नेक्स्ट तुमी गॅस हाजे म्हणलें गॅस क्लियर करूंक आवडल सांगले म्हणजे बॉडी डिटॉक्स सांगतो हांव आमगेले क्लायंट्सांत पळयलेले तांणी म्हाका फूड सांगून आसनांची मस्त गॅस इश्यूज आसा म्हणून बट तांणी फूल बॉडी डिटॉक्स करताना तांगेले मोशन पास जावचे पुढे स्टार्टींग तांकां कसो पुरा एक्सेस गॅस आसता आंगांत त्या पुरा फस्ट भायर वचून मागीर मोशन क्लियर जाता सो हे फूल बॉडी डिटॉक्स करताना आमगेले कसो त्रिदोश आसा वात पित्त आनी कफ कोणालांत पुरा हे चड आसता त्या पुरा उण जावच्याक हेल्प जाता सो आमी आतां कसो गॅस उलयता आसनची वायू भरचे वायू म्हळ्यार आमगेले अंगा जावोका certain amount of gas has to be passed through the body it is a must amge like normal living aka it is a must त्यावे वचन that is also considered abnormal but takedan chad jata tada namka problem vacha start jata so first cleansing will help second one तुमगे खाण जेवण जातरी वज्रासन बयसून वायू मुद्रा तुम्ही प्रॅक्टिस करयांची 10 minutes या अभ्यास करचे निमित्त वायू रिलीज करूक हेल्प जाता आणि योगासनांतू एक आसन आसा पवन मुक्त आसना म्हणून हांत नांवांतूच इट सेज यू नो कसो एक्सेस वार आसा ते भायर हाडचे खातीर करचें आसना म्हणून पवन म्हळ्यार विंड जेवो वार मुक्त म्हळ्यार गेटींग रीड ऑफ इट सो हे आमगेले एक्सेस वार कसो आसा ते अंगा तुकून भायर हाडूंक खातीर करचें आसन पवन मुक्त आसन
सो ह्या पवनमुक्तासन तुम्ही सकाळी आणि संजे 5-5 पंत अलॉंग विथ मेंटेन कोरनु चांग उसिराट ಒಟ್ಟು केल्यारी तुम्ही अभ्यास करताना तुमका वार भायर वच तुमका फील जाता. सो ह्या पुरा अभ्यास तुम्ही केल्यारी गॅस येवणी करूक हेल्प जाता. आता मी योगाभ्यास सुरू करूया. सो आयच्या अभ्यासांतू आमगेला मेटाबॉलिझम इम्प्रूव करूक, आमगेल एक्सेस गॅस आशिल्ल्या उणी करूक आणि आमगेल डायजेस्टिव्ह फायर कसा आसा ते चड करूक खंयचे पुरा अभ्यास आमी कोर येता म्हणून पळोवन घेवया. सो फर्स्ट आमी आमगेल दोन्ही पाय मुखार स्ट्रेच करूया. वयसून करता तसल्या ಕೆಲವು आसन अभ्यास करूया. दोन्ही पायू आणि हातू ಒಟ್ಟು हाडचे. हॅव रिलॅक्स्ड शोल्डर. ಅತ್ತ ಆಮ್ಗೆಲ್ ರೈಟ್ ಪಾಯು ಮಡ್ಚುನು ಆಮ್ಗೆಲ್ ಬಟಕ್ ರೀಜನ ಲಗ್ಗಿದ ಒಂಗೇವ್ಕ ತಜಿ ವೈರಿ ಬೈಶ್ಚಾನ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಬಟಕ್ ರೀಜನ್. ಅತ್ತ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾಯು ಮಡ್ಚುಚೆ आणि राईट थाई वैरी द ಒಂಗೇವ್ಕ बॅलन्स सम कोणघेव. एक साइड अशी वैर उबार नशी बैश्चनी करून हॅव अ बॅलन्स्ड पोस्चर. ओके, आता एक पॉइंटा वैर फोकस करचे. उसीर घेता आमगेला दोन्ही हातू शोल्डर लेवल हाडचे. आता लेफ्ट हातू मागशी वरचे. साध्य जाल्यारी लेफ्ट पायू लेफ्ट हातानं धोरका. ओके, आमगेल राईट हातू कसा आसा लेफ्ट पाया वैरी तुमका लेफ्ट हातान लेफ्ट पाय धरू जाय न जाल्यारी खंय जतगी थंयची मेंटेन कोण घेवया. आता उसीर घेया. उसीर सोडता लेफ्ट साइडातून साध्य जाल्यार तितली मागशी ट्विस्ट कोरका आंग आणि मागशी पळोया. दीर्घ उसिराट कोरया. हगूर मध्ये या. अनेक एक राउंड अभ्यास करूया. या उसीर घेऊन उसीर सोडता लेफ्ट साइड तुकुनु मागशी पळोया. दीर्घ उसीर घेऊन हगूर उसीर सोडका. कंचे अभ्यासू मेंटेन करताना दीर्घ उसिराट करचे व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आता हगूर मध्ये या. दोन्ही हात भुजा लेवल हाडका. उसीर सोडता हातू सकल एकेका कोरनु पायू मुखारी स्ट्रेच कोण घेवया. आता स्थितीक येऊन मागिरी रिलॅक्स. आता मी याच अभ्यासू अनेक पाया ಒಟ್ಟು कोण घेवया. सो दोन्ही पायू आणि हातू ಒಟ್ಟು हाडया. फर्स्ट आमगेला लेफ्ट पायू मडचुनु बटक रीजन लगी दवून घेवया. आता राईट पायू लेफ्ट पाया वैर दवरया. फाटी स्ट्रेट असो. उसीर घेता आमगेला दोन्ही हातू शोल्डर लेवल. आता राईट हातू मागशी वरनु राईट हातान जाल्यारी आमगेला राईट पाय धोक प्रयत्न. लेफ्ट हातू राईट पाया वैरी उसीर घेवचे. उसीर सोडता राईट साइडातून साध्य जाल्यार तितले आंग ट्विस्ट कोण घेवया. आमगेल पोट्टा रिजन ऑब्जर्व कोण घेवया. आता अनेक एक राउंड मध्ये या. वापस उसीर घेवचे. उसीर सोडता राईट साइडातून वापस मागशी आंग ट्विस्ट करूया. दीर्घ उसीर घेऊन हगूर उसीर सोडया. आता हगूर मध्ये या. दोन्ही हातू शोल्डर लेवल. उसीर सोडता हातू सकल एकेका कोरनु पायू मुखारी स्ट्रेच कोण घेवया. स्थितीक येऊन मागिरी रिलॅक्स करूया. पायू दूर हातू मागशी दोळ मुಚ್ಚುನು रिलॅक्स करूया. नेक्स्ट आम्ही वक्रासन अभ्यास करूया. या अभ्यास आम्ही साइडातून कोण दाखयतांची सो दॅट द प्रॅक्टिस इज क्लिअरली विजिबल. तुमका क्लिअर जावन दिसो म्हणल कतिरा. आता दोन्ही पायू ಒಟ್ಟು हाडया. आमगेला राईट पायू मडचुनु लेफ्ट नी जॉइंटा लगी दवरका. फाटी स्ट्रेट असो. उसीर घेता आमगेला दोन्ही हातू शोल्डर लेवल हाडचे. आमगेल राईट हातू मागशी बटक रिजन लगी दवून घेवका. मस्त मागशी दवरल्यारी फाटी स्ट्रेट असना. सो कितले जतकी तितले अंगा लगी दवून घेया. लेफ्ट हातू वैर हाणू आमगेल राईट थाईक लागून भायर हाडका. ओके, तुमका भायर खंय जतगी थंय तुम्ही पाय धोरून घेवेत. जगता म्हण जाल्यारी
हातू नेलार्दवर्या मध्यंतस्तान उसीर घेवया उसीर सोडता आंग ट्विस्ट करता राईट साइड तुकुनु मागशी पळोवया दीर्घ उसीर घेवन हगूर उसीर सोडया नेक्स्ट आम्ही वापस मध्ये येवचे दोन्ही हातू शोल्डर लेवल अनेक एक राउंड कोरया राइट हातू मागशी लेफ्ट हातू वयर हाणू राइट पाया लगी दवरचे उसीर घेवन उसीर सोडता राइट साइड तुकुन मागशी दीर्घ उसीर घेवन हगूर उसीर सोडया आता हगूर मध्ये या उसीर सोडता हातू सकल पायु मुकारी हाणू स्थितीक येवन मागिरी रिलॅक्स कोरया वक्रासन अभ्यासू आम्ही योगा फॉर डायबिटीज केलें तेदना केला या अभ्यास करचे निमित्ती आमगेल मेटाबॉलिझम इम्प्रूव करूकय बारी चांग सो याच अभ्यासात आम्ही अनेक पाया ओट्टू कोरया दोन्ही पायु आणि हातू ओट्टू हाडया लेफ्ट पायु मडचुनु राइट नी लगी दवून घेवया पार्टी स्ट्रेट असो हैव अ रिलैक्स्ड शोल्डर उसीर घेता दोन्ही हातू आता शोल्डर लेवल हाडया आता लेफ्ट पायु मडचिल निमित्ती लेफ्ट हातू आमगेले मागशी ओरया राइट हातू तशीची लेफ्ट पाया लगी भायर तुकुन हाण दवरया उसीर घेवन उसीर सोडता लेफ्ट साइडा तुकुन साध्य जाल्यार तितली मागशी पळोवया राइट पायु आमगेला स्ट्रेट असो हगूर मध्ये येवया अनेक एक राउंड कोरया वापस आमगेला लेफ्ट हातू मागशी राइट हातू लेफ्ट पाया लगी उसीर घेवन उसीर सोडता लेफ्ट साइडा तुकुन मागशी पळोवया हगूर मध्ये या उसीर सोडता हातू सकल पायो मुकारी स्थितीक येवन मागीर आमी रिलॅक्स कोन घेवया नेक्स्ट आम्ही धनुरासन अभ्यास कोरया या आमगेला पोट्टा वयर निदोन करचे अभ्यासू सो सिस्टमॅटिक जावन आम्ही पोट्टा वयर निदोच्या वच्चा आमगेल मकरासन अभ्यास कोरया ओके दोन्ही पायु आणि हातू ओट्टू हाडया आमगेल पाया गांटी मडचुनु कम टू वज्रासना वज्रासना तकुनत आम्ही शशांकासन अभ्यास कोरका उसीर घेता दोन्ही हातू वैरी मागशी ಸ್ವಲ್ಪ उसीर सोडता हगूर सकल आमगेल दोन्ही हाता हेल्पान एक एक कोरनु पायु मागशी ओरया आमगेले पायु दूर हील्स फेसिंग ईच अदर राइट हातू लेफ्ट शोल्डर वैरी लेफ्ट हातू राइट शोल्डर वैरी दोन्ही हाता वैरी आमगेल चिन जवो फोरहेड दवून घेवया हांव वडोल सांगिल वरी नेक्स्ट आम्ही धनुरासन अभ्यास कोरया दोन्ही पायु आणि हातू ओट्टू हाडया आमगेल फोरहेड नेलार दवरया हगूर आमगेले दोन्ही पायु मडचुया कॅच होल्ड ऑफ द एंकल जॉइंट आता उसीर घेता आमगेले अपर बॉडी आणि लोअर बॉडी वयर हाडका आमगेल आंगा वेट आमगेले मिड बॉडी वैरी आसुका ओके उसीर घेता आंग साध्य जाल्यार तितली वयर हाडया हगूर उसीर सोडता सकल अनेक एक राउंड कोरया उसीर घेता साध्य जाल्यार तितली आंग वैरी आणि मागशी उसीर सोडता सकल पायु सकल स्थितीक येवन मागिरी रिलॅक्स इन मकरासना पायु दूर हील्स फेसिंग ईच अदर राइट हातू लेफ्ट शोल्डर वैरी आणि लेफ्ट हातू राइट शोल्डर वैरी धनुरासन अभ्यास करचे निमित्त वर आमगेला इंडायजेशन प्रॉब्लेम कसं असं ते सॉल्व जावच्या हेल्प जाता कॉन्स्टिपेशन आशिल जनांक या बारी चांग अभ्यासू आता नेक्स्ट आम्ही चड गॅस असलरी उणी करचे खातीर कंचासन कोरयेता म्हूण पळोवया ताचे खातीर आमी फाटी वयर निदोन अभ्यास कोरया
दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाड्या आमगेल दोन्ही हातू चेस्टा लग्गी उसिर घेता आंग वैर हाणू पाया गांटी मडचुनु शशांकासनाक एव्या वापास उसिर घेता दोन्ही हातू वैरी तशीच उसिर सोडता हातू पाया वैर दवरया एक कोरनु पायू मुकारे स्ट्रेच कोण घेव्या आमगेले दोन्ही हाता हेल्पानत शवासनारी फाटी वैर निंदोया पायू दूर हातू दूर palms facing the roof at next आम्ही पवन मुक्तासन अभ्यास करूया दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाड्या उसिर घेऊन उसिर सोडता आमगेला दोन्ही पायू मडचुनु आमगेल थाईस कसा असं चेस्टा लगी हाड्या दोन्ही हातानं आमगेल पायू धोरण घेव्या at हगूर आमगेला गळ वैर हाडच चिन्न जवो फोरहेड आमगेला नीक लागोचाक प्रयत्न फोरिया उसिर सोडता सकल पायू मुकारी अशीच अनेक एक राउंड कोरिया दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाड्या उसिर घेऊन उसिर सोडता दोन्ही पायू मडचुया दोन्ही हातान धोर्या हगूर गळ वैरी उसिर सोडता सकल पायू मुकारी स्थितीक येऊन मागीर आमी रिलॅक्स कोरिया पवन मुक्तासन करताना कोणाक पुरा गळ्या दुख आसा मस्त विपरीत गळ्या दुख आशिल जनान गळ वैर उबारची नाका तुम्ही पाय धोरनु दीर्घ उसिराट केलरी पावता ओके गळ वैर हाडतना ಕೆಲವು ಜನಾಂಗ್ ಕೆಲವು पंत गळ्या दुखी चड जावची साध्यत असता त्या अवॉइड करचे खातीर तुम्ही गळ वैर हाणाशी गळ नेलारी असो हातान मात्र पाय धोरनु लायक करून उसिराट करयांची आता नेक्स्ट आम्ही आमगेल डायजेस्टिव फायर कसा आसा ते चड करचे खातीर कसो अभ्यास कोरेता म्हणू पळोया हगूर दोन्ही पायू आणि हातू ओटू हाड्या राईट हातू वैर ओर्नु माक्षी नेलार दवरया लेफ्ट पायू मडचुनु राईट साइडाक टर्न जाव्या आमगेल दोन्ही हाता हेल्पान हगूर उटानु वैसुया आता नेक्स्ट आम्ही कपालभाती अभ्यास करूया सो नॉर्मली कपालभाती आम्ही प्राणायामा ओट्टू अभ्यास करतांची तशें प्राणायामा ओट्टू अभ्यास केले निमित्ती पुराजन कपालभाती एक प्राणायाम म्हणून लेखून असतांची या जस्ट आम्ही प्राणायामा ओट्टू करची मात्र कपालभाती म्हणल्यार प्राणायाम न्हय त्या षटक्रियांतू एक बट बैसून करची जाल्यार निमित्ती प्राणायामा ओट्ट आमी करची तसले सो एक पंत आमी कपालभाती कशी करचे म्हणून पळोवन घेवया कपालभाती अभ्यासू कोणा पुरा हायपरटेन्शन आसा आणि कोण पुरा प्रेग्नेंट आसांची तांणी अभ्यासू अवॉइड करका ओके दोन्ही हातांतू चिन मुद्रा हॅव अ रिलॅक्स्ड शोल्डर तुम्ही खंयची मेडिटेटिव्ह पोस्चरांतू बैसू येता हे अभ्यास करताना एक पंत दोळ मुच्चिल नंतर तुम्ही अभ्यास जावन ಸ್ವಲ್ಪ टाइम नंतरच दोळ सोडका अभ्यास करची टाइमारी आणि इमिडिएटली आफ्टर द प्रॅक्टिस दोळ सोडूक नज ओके हंतू दीर्घ उसिर घेवचे आणि फोर्सफुल जावन उसिरू सोडचे उसिर सोडताना आमगेल पोट भितर उरका सो एक पंत दीर्घ उसिर घेवचे आणि कितली पंत जातकी तितली पंत उसिर सोडचे तुम केदारनाथ पुरो म्हण दिसता तितून तुम्ही अभ्यास राबोवका तुम्ही अभ्यास राबोवन जातरी तुमकां ऑब्जर्व केल्यारी तुमकां फील जातलें तुमगेल ब्रीदिंग ऑल्सो इज स्टॉप्ड डोंट पॅनिक अँड डोंट फोर्स ब्रीदिंग वेट फॉर युअर ब्रीदिंग टू गेट बॅक टू नॉर्मल ओके हांव एक राउंड कोण दाखयता मागीर आमी ओटू कोरया तुम केदन पुरो म्हूण दिसता तेदन तुमी अभ्यास राबोयता कोण पुरो ह्या स्टार्टिंग करता आसत आनी तुमगेल नॉर्मल मिस्टेक म्हळ्यार तुमगेल शोल्डर वयर हाडचे
आणि तुम्ही उसीर सोडताना ಕೆಲವು ಜನಾಂಕ ಪೊಟ್ಟ ರೀಜನ್ ಅಂತೂ ಅಬ್ಡಮಿನಲ್ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಪೊಟ್ಟ ರೀಜನ್ ಅಂತ एक नमून डिस्कम्फर्ट फील जातला ॲब्सोल्युटली नॉर्मल तुम्ही करता करता या उणी जाता ओके अनेक एक राउंड कोरियात दोन्ही हातांतो चिन मुद्रा मेक शुअर टू नॉट इनहेल इन बिटवीन द प्रॅक्टिस एक पंत उसीर घेऊचे मागीर बरी उसीर सोडची मात्र ओके दीर्घ उसीर घेया सो स्टार्टिंग अभ्यास करचे टायमारी तुमकां फास्ट जावन उसीर भितर सोडूंक आनी जायना पॉट भितर व्हरता उसीर सोडूं जायना तुमी हगूर केल्यारी जाता सो नेक्स्ट एक राउंड आमी हगूर कोरून अभ्यास करूया बट एक विषय अंतु उडगास्तवर कसलो करताना मध्य अंतु नॉर्मली वी टेंड टू इनहेल बट तुम्ही एक पंत मात्र उसीर घेऊन मागीर बरी उसीर सोडची काम करता ओके सो या अभ्यास जातरी आमगेर उसीराट नॉर्मल जातरी पामिंग कोरनु दोळ सोडका दोन्ही हातू आमगेल दोळ्या वैरी हगूर हात पळयतात दोळ सोडया विथ अ ब्यूटिफुल स्माइल आई होप तुमको यह अभ्यास पूरा क्लियर अस म्हूण लेखतावा या पूरा अभ्यास तुम्ही रेग्युलर बेसिसार करचे निमित्ती तुमगे डायजेशन इम्प्रूव करूक तुमकां मस्त हेल्प जाता आता मी योगाभ्यास पळोवंक घेतली ती डॉक्टर विशाखा आतां नेक्स्ट कसो प्रश्न म्हणल्यार आमी जेवण करतना युजली आमगेर मलगड सांगताची उदक चड पिवू नका म्हूण सांगताची ते कळलें ते ताका आनी डायजेशनाक कसो संबंध आसा की उदकाक आनी डायजेशनाक वय सो नॉर्मली या घरांत पुरा साधारण पुरा जन ऐकून आसतांचे उदक पिवन पोट बरी जेवण करून का म्हूण सो कसं नाक मलगड सांगता पळय आमगे ट्रेडिशनल रूट्स आतां न्हू या ट्रेडिशनल टेक्स्ट्सांत आसचे कसं म्हळ्यार आमी जेवण केदन करतांची आमगेल्या पोट्टा बुकेन जेवण करतना डायजेस्टीव फायर मस्त एक्टीव जावन आसता सो डायजेस्टीव फायर चड आशिल्ली तेन्ना आमगे डायजेशन लायक जावन जाता सो आतां आमी हुना कसं नाका थंड घालरी कशें ते न्यूट्रल जाता तशीच डायजेस्टीव फायर वॉटर आमगेल्या कूल अशें बॉडीक हेल्प जाता सो उदक पिताना डायजेस्टीव फायर कसो आसा तितली फायर आशिल्ली ते उणी जाता वता आनी आमगे डायजेशन प्रोसेस स्लो जाता म्हणले खातीर उदक पिवच्यान जेवण तांची ಕೆಲವು ಜನ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್ आणि हाफ एन ಅವರ್ आमगेले फूड खावन जात तरी उदक पिल्यार चांग म्हणटांचे सो हे आमगेले ट्रेडिशनल टेक्स्ट्सांत आसा आत्तां आमी हे फॉलो करतांचे बट खंयचे रिसर्चांत हे प्रूव ना बट आमी पुराय हे फॉलो करून येस म्हणून आमकां फील येता बट हेका ही प्रूव नात तुम्ही तवळी ब्लोटिंग म्हणून सांगले एक पोट एक फुल्ल शेकन होणं केदान पळयल्यार ते जायना अशें कशें पळोवंक घेवचें सो ब्लोटिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एक्सेस गॅस आमगेल्या आंगांत चड वायू आसच्याक आनी ब्लोटिंगाक मस्त डायरेक्ट संबंध आसा ओके सो तुमी फर्स्ट तुमगेल्या आंगांत अशें कशें तुमकां गॅस आनी पुरो उणी कोरका म्हणल्यार त्या पुरो तुमी फॉलो करून घेतले तुमगेले गॅस आंगात करून केदन भायर वता तेदन तुमगेल्या ब्लोटिंग उणी करूंक बरें हेल्प जाता ओके आनीक एक तुमी खाण जेवणांत केलो केअर घेवन खेळल्यार म्हळ्यार कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जेवो चॉकलेट्स चड खावचे शुगर पेस्ट्रीज केक प्रजा तोंडा उदक येता आसतलें बट हाजी निमित्तीच आमकां मस्त पुरा प्रॉब्लेम्स येवचे ओके ह्या पुरा तुमी एवॉयड करून घेयांची मस्त कापी च्या पिवचे आनी मस्त टॅबलेट्स घेवचे ह्या पुरा तुमी उणी केल्यार तुमगेल्या आंगांत तशें ब्लोटिंग बरी उणी जावच्याक हेल्प जाता आनी मस्त एक कॉमन म्हळ्यार गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम आनी एक ॲसिड रिफ्लक्स म्हणून आमी कसं सांगताचे ते हे जायना अशी कशी पळोवंक घेवची तुमी हांव एक बेस्ट रेमेडी सांगता का हावळ कसो आसा हावळ रिसर्चान ते प्रूव जाला हावळ तुमी गॅस्ट्रीक आशिल्ले जाल्यार कोणा पुरा पोटा उज्जनी येतात आनी पुरा हावळ डेली घेयांची हावळ डेली खावच्याक फुल सिजनांत मेळना म्हूण म्हणटलींची मिठ्ठा घालून दवरून घेया तांची मागीर गुज्जू गी चटणी गी कितें हावळ मेळना गी तदन तुमी करून खावेता
अशी मेळल तेन्ना अशी हवळ खायांची पोटाकय चांग तुमगेले लायक बॉडीन तशे टॉक्सिन्स भायर हाडूकय चांग आनी तुमकां एनर्जेटीक अँड यंग फील जावचेकय आमला मस्त चांग. सो आमला म्हळ्यार लायक रेग्युलर जावन बेसिसार घेतल्यार आनी खूब बरें खावेत. ह्या पुरा केलें तेन्ना तुमगेले कसं उज्जेवचे फील आसता त्या पुरा उणी जावच्याक हेल्प जाता. तशीच एक मेटाबॉलिझम म्हणून आमी सांगताची म्हळ्यार खाल्लेले एक जिरोची एक शक्ती ते कशी चड करून घेवया. सो फर्स्ट मेटाबॉलिझम इम्प्रूव करूक योगाभ्यास तुमी खंयचे ॲक्टिविटी योगाभ्यास म्हणणे खंयचे फिजिकल ॲक्टिविटी तुमी केदन करता तुमगे मेटाबॉलिझम इम्प्रूव जाता. फॉर एक्झाम्पल आतां तुमी 20 मिनिट्स टू 30 मिनिट्स स्विमींग करयांचे जोर पोट्टा बूक जेवचे स्टार्ट जाता. जेव्हा खंयचेय फिजिकल ॲक्टिविटी करयांचे तुमकां पोट्टा बूक वग्गी जाता. ओके सो तुमी खंयचेय फिजिकल ॲक्टिविटींत इन्वॉल्व जायांची. आनी सेकंड वन सूर्य नमस्कार खंयचे मी सांगला इज बिलीव्ड टू बी व्हेरी गुड टू इम्प्रूव युअर मेटाबॉलिझम. तुम्ही एटलीस्ट या 15 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार करयांचे सकाळी संजे. कोणापुरा मस्त प्रॉब्लेम आसली तांकां मात्र आतां तुमी सकाळी 15 राउंड्स केल्यार पुरो. ह्या 15 राउंड्स म्हळ्यार कप अंत नाही करचे क्रमेण तुमगेले काउंट्स कसं आसा चड करता वच्चांचे. ओके थर्ड वन आमगेले मेटाबॉलिझम इम्प्रूव करूक हांव लास्ट केदन खंयची एक एपिसोडा सांगला सौंफ जिरे आनी अजवेन सीड्स ओमो. ओके हे भाजून घेवन पिट्टी करून एक डब्यांत घालून घेया. हे तुमकां एक 15-20 डेज येता. ते एक टेबल स्पून एक ग्लास हून उदका घालून राती न्हिदोच पूड घेया. हाजी निमित्त तुमगेले मेटाबॉलिझम इम्प्रूव जाता. डायबिटीज आशिल्ले जनांकय हे चांग आनी आमगेले कसं मोशन क्लियर जावन सकाळ वच्चाकय हे भारी चांग जावन हेल्प जाता. आज आमी कसं पुरो एक आहार घेवका कसं पुरो एक योगाभ्यास केल्यारी आमगेले जीर्णशक्ती चड जावं येता म्हूण आमी पळयली ती. हे एक व्हिडिओ मस्त हेल्पफूल जाला म्हूण हांव लेखता. तशीच तुमकां कसले एक डाऊट असल्यारी कॉमेंट सेक्शनांत तुमी कॉमेंट कराची. तशीच नेक्स्ट व्हिडिओ खंयचे विशयारी जावका म्हणून तेवय तुमी कॉमेंट करूं येता. हे एक कार्यक्रम पळयलेले सक्कड वीक्षकांक धन्यवाद.